आज आम्ही श्री नवदुर्गा हायस्कूल हांगासर शेती करपाचो उपक्रम जो आसा तेजी एक ॲक्टिविटी जी आसा ती घेतलेली आसा. म्हणजे भुरग्यांनी शेती कशी करप, म्हणजे नांगरणी पासून नण्णी पासून ती पेरणी पासून तो तरवो काढून तरवो कसो लावप, ही सगळो प्रोसेस जो आसा तो भुरग्यांक कळचो. ताका लागून आमी हो आयज उपक्रम जो आसा तो घेतलेलो आसा. म्हणजे आमकां खबर आसा की NEP प्रमाणे भुरग्यांक प्रॅक्टिकल नॉलेज जी आसा ती जाता तितली दिवपाची आसा. आणि ताका लागून हो ऑब्जेक्टिव्ह दोळ्या मुखार घेऊन आमी ही ॲक्टिविटी घेतलेली आसा. तितूंतलो दुसरो आमचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे जसे आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आमकां सांगतात की स्वयंपूर्ण गोय आमची भुरगीं जी आसा ती स्वताच्या पांयाचेर उबे रावपाची आसा. आणि ताका लागून आमी हो उपक्रम घेतलेलो आसा. म्हणजे आमी जेन्ना गांवांत आमी भोंवले शेता खातीर शेत करपा खातीर तेन्ना म्हाका कळ्ळें की गांवांत जमिनी खूब आसा पण शेतां कोणूच करिना. आणि ताका लागून आमी मागीर चिंतलें की आमी सरांनी सगळे मेळून चिंतलें की आमी आमच्या स्कुलान जी जमीन आसा त्या जमनीचेर शेत करया. आणि तेतूनसून एक भुरग्यांक एक प्रेरणा मेळटली जेणे करून काही वर्सांनी भुरग्यांनी जर स्वताहून शेती जर केली जाल्यार तेजो हो उपक्रम जो आमी केला तो खऱ्या अर्थान साध्य जालो अशें आमकां दिसतलें. बरें मातशें पळया.